इस्रायल पोरजा जाची वाट पळोवन आसा तो प्रवादी कोण? एलिजा गाय, मोइसेस गाय वो हेर प्रवादी गाय? सोर पदवेदाराचो व्हड आनी भिरांकूळ दीस पावचे आदीं एलिजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलों. खरेपणी एलिजा येतलोच आनी तुमी हे मात मानून घेतल्यात जाल्यार येवचो आसलो एलिजा तो होच. आयकूंक कान आसात तांणी आयकूंचे. एलिजा येवन सगळें पुनस्तापन करतलोच. शेवटाच्या काळार फकत एलिजा प्रवादी येतलो काय? काळाच्या शेवटा मेरेन कितें घडटलें तें ताणें उगडापें केलें आनी खरेपणी घडचे आदींच खूब लिपलोल्यो वस्तू कोडीत केल्यो. तुजे वाटेर तुका राखूंक आनी हांवें तयार केला त्या जाग्यार तुका व्हरूंक हांवूच तुजे मुखार म्हज्या दुताक धाडटलों. ताका मान दी आनी तो सांगता तितलेंय आयक. ताचेर कळपो नाका. असली चूक तो तुका बक्षिचो ना, कित्याक ताचे सोवें म्हजें नांव आसा. काळाच्या शेवटा मेरेन घडच्यो गुपीत वस्तू घडचे आदींच उगडापें करून दिता तो भोव व्हडत्या देवा बापाचें नांव आसा तो प्रवादी कोण? देखून आतां म्हजी पोरजा म्हजें नांव वळखूंक पावतली आनी ह्याच पासत तो दीस पावतोच जो तिका अशें म्हणटा, हो पळय हांव हांगा आसां, तो हांवूच म्हूण तिका घुमून येतले. म्हज्या नांवान तो तांकां सांगता तें कोण आयकना जायत जाल्यार हाचे पासत तो म्हाका जबाबदार जातलो. तशें तर बापाच्या नांवान उलयता तो प्रवादी कोण? ह्या प्रवाद्याक इस्रायल पोरजेन उलो मारचें नांव कितें? इस्रायल पोरजा जाल्यार मोइसेसा सारक्या एका प्रवाद्याची आयजूय वाट पळोवन आसा. मोइसेसान तर अशें सांगलां, तुमच्या भावां भयणी मदलो म्हजे सारको एक प्रवादी सोर पदवेदार देव तुमचे खातीर उपजयतलो. तो सांगीत तितलेंय तुमी चिंतान आयकूंचें. जीं कोण त्या प्रवाद्याक आयकनात तांकां पोरजेंतलीं भायर रावचीं. कितलें म्हूण सोबीत पावलां तीं दोंगरा वयल्यान चलून येतात ताची. शुभ संदेश तो घेवन येता. दिवंक येता शांतीची खबर. सोडवण परगट करता. जियोनाक तो अशें म्हणटा, तुजो देव राजवट चलयता. दोनी सोर पदवेदार अशें म्हणटा. सोर पदवेदाराक कडलो हांवें एक संदेश घेतला. राष्ट्रामदें एका संदेशकाराक धाडून दिला. ही बरी खबर कोडीत कोत्ता तो दूत कोण? आत्म्याच्या बोळान ताणें निमाण्यो वस्तू पळयल्यो. सियोनांतले दुखेस्तांक बुजवण दिली. आमी जाणा जावचे खातीर कोणे तरी मागां अशें घडटलें म्हूण सांगलोलें गाय? सांगलोलें तशेंच जालें अशें आमी म्हणचे खातीर कोणे पूण पूर्व काळी हें आमकां कोडीत केल्लें काय? कोणेच तें उगडापें करूंक ना, कोणेच परगटूंक ना. तुमी अशें सांगलोलें कोणेच आयकूंक ना. हांवें की सगळ्या आदीं जियोनाक परगटलें. ही पळे पावलीं. एका संदेशकाराक बरी खबर घेवन हांवें जेरुजाल्याक पाठयलो. हो जावन आसा बरे खबरेचो दूत. निमाण्यो वस्तू पळोवन ही बरी खबर कोडीत करूंक देवान जाका नेमला तो इसायास प्रवादी म्हूण परिशुध्द पुस्तकांचीं उतरां साक्ष दितात. हो जावन आसा बरे खबरेचो दूत. येशू ख्रिस्त पोत्तून कूड घेवन आयला ही व्हडा संतोशाची खबर संवसाराक कोडीत केल्लो तो. देवा बापाचें परिशुध्द नांव
कोडीत केल्लो तो देवाच्या पुताचे रायपणाचे अधिकारान भरलोलें नांव एम्परर इमॅन्युएल उगडापें केल्लो तो परिशुद्ध आत्म्याचें नांव उगडापें केल्लो तो परिशुद्ध जाणवाय देव मायेचें नांव उगडापें केल्लो तो सोर्गीच्या जेरुजाल्याचें सासणीक नांव उगडापें केल्लो तो सिनाय कोराराक शार्ती पावून सगळ्या कोरारांक पुनस्थापन करचो देवाचो दूत देवा बापाच्या येण्याची खबर कोडीत केल्लो भोव व्हडतो प्रवादी देवाच्या राजाच्या गुटांची गुपीतपणां उगडापें केल्लो तो शिक्को मारलोलीं उतरां मेकडेपणान दाखोवन दिल्लो तो देवाच्या गुपीत करण्याचे गूट उगडापें केल्लो तो देवाचे जाणवायेच्यो सांगण्यो मेकळेपणी दाखोवन दिल्लो तो पातका विशीं निती विशीं न्याय मनसुबी विशीं खात्री करून दिल्लो तो येवचो आसा त्या देवाच्या क्रोधांतली सालवार जावंक देवाच्या पुताक पाडो दिवंक शिकोवन दिल्लो तो पुनर्जिवीतपणाचे आनी रुपांतराचे मिस्तेर शिकोवन दिल्लो तो सगळ्या सभांनी निंदा केल्ली तेदना लेगून देवाच्या पुताच्या रायपणाच्या अधिकार नांवाक म्हणगे एम्परर इमॅन्युएल नांवाक उबारून देवा खातीर उलयल्लो तो मेंढऱ्याच्या शितोडायलोल्या रोगताची मोहिमा उगडापें केल्लो तो देवाचो पूत हे पृथ्वीचेर राजवट चलोवच्याक आयला म्हूण कोडीत केल्लो तो येशू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याचे गूट पूर्णपणी उगडापें केल्लो तो सगळ्या पोरदानाचो अधिकाऱ्यांचो पदव्यांचो भस्म करून राज देवा बापाचे अधीन करच्याक एके पुरते पोरजेक देवाच्या पुता खातीर तयार केल्लो तो हो प्रमीत मोग कृपा आनी शक्ती उगडापें केल्लो तो सगळी मोहिमा फकत देवाक दिवन पयली आज्ञा पाडून देवा बापाचो मोग करूंक शिकोवन दिल्लो तो हो जावन आसा मोइजेसा सारको प्रवादी जोझफ फोनार सामुएला तावन सुरू करून जे सगळे प्रवादी उलोवन गेल्यात तांणी ह्या दिसांची खबर सांगून दवरल्या होय इजायास प्रवाद्याच्या ह्या दिसांची खबर काळाच्या शेवटा मेरेन घडोवंक आसा त्या दैवीक गुठांची गुपीतपणां उगडापें करचो देवाचो हो प्रवादपणाचो वावर संपूंक ना जंय सोंपला थंय तावन ओरम करतलो जावन आसा त्या देवाच्या पुता इमॅन्युएलाचेर भावार्थ दवरतलो जाल्ल्यान जोयतात तावन जोयतात ताणें व्हडा जोयताची यात्रा ओरोम केल्या